नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रकार सुरूच। फाटल्या 15 दिसांत जाल्ल्या अपघातांनी 21 जाणांक मरण। राज्यांत बारीक सारीक अपघातांचे सत्र सुरूच। आसगांवां 3 गाडयांचो विचित्र अपघात। कुर्टी फोंड्या कार आनी दुचाकी मदले जाल्ल्या अपघातांत एकलो गंभीर। पर्रा कलंगुटे कदंबा गेली रस्त्या भायर। भाजपा, काँग्रेस आनी आरजीच्या उमेदवारांचे अर्ज भरपाचे थारले। भाजपा उमेदवार मंगळारा, काँग्रेसीन धरलो रामनमीचो मुहूर्त। आरजीवाले भरतात 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज। 22 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस। म्हादय, बिगर गोंयकारांची बेकायदेशीर घरां आड कारवाय तशेंच पोगो बील मान्य आसले जाल्यार आमचो इंडी अलायन्साक तेंको। रेव्होल्युशनरी गोवन्साची भुमिका। आरजीपीची तिनूय मागण्यो आमकां मान्य ना। आरजीपी म्हटल्यार भाजपाचे ट्रॅप। इंडी अलायन्स फुडाऱ्यांचें म्हणणें। हरमलांतल्या 125 बेकायदेशीर बांदकामांचेर बेगीनूच कारवाय। 88 बांदकामां मोडपाची ऑर्डर। उरिल्ल्या बांदकामांचेर 15 दिसांत निर्णय। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रकार सुरूच आसात। फाटल्या 15 दिसांत गोंयभर जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी 21 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात। कालच्या एका दिसांत 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 4 जाणांक मरण आयलें। पळयात खासा रिपोर्ट। फाटल्या 15 दिसांत सगळेच मेळून 93 अपघात जाल्यात। हातूंतल्या 7 भिरांकूळ अपघातांनी 9 जाणांक आगताक मरण आयलें। 1 जानेवारी सावन 15 एप्रिला मेरेन 106 दिसांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी लागीं 80 ते 90 जाणांक मरण आयलें। फाटल्या 24 वरांत वेगवेगळे कडेन जाल्ल्या 6 अपघातांनी 4 जाण आगताक सोंपले। आयतारा बांबोळे महामार्गाचेर तशेंच मुंगूल फातोर्डा जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 4 जाण आगताक सोंपले। दुचाकी वेले नियंत्रण सुटून बांबोळे जाल्ल्या स्वयं अपघातांत आसामाच्या 2 तरणाट्यांक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार मुंगूल फातोर्डा जाल्ल्या अपघातांतूय 2 जाण सोंपले। काल राती कोलवा हायवेचेर मुंगूल हांगा कपेला कडेन जाल्ल्या एका अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयलें। हे 2 जाण मूळ झारखंडी आनी सद्याक ते कोळप रिवणा हांगा रावताले आनी वयल्या म्हायती प्रमाणे हे 2 जाण आपल्या बायकाचेर येताले आनी ताचो ताबो चुकिल्ल्यान तांणी सायडीक आशिल्ल्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर व्हरून ती गाडी मारली आनी हे आगताक 2 जाण गेले। हातूंत तांची नांवां आसात ती अशीं: जीवन सोरेन आनी डालू पुजर हे हांची नांवां आसात आनी कोलवा पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। अपघात आटपात हाडपा खातीर सरकारान साबार यत्न करूनय गोंयांत अपघातांचो आंकडो वाडतच आसा। रस्तो सुरक्षा सप्तक, बेशिस्त गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करप सुरूच आसले तरी लेगीत अपघात कांय उणे जायनात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। राज्यांत एके वटेन अपघातांत लोकांक मरण येवपाच्यो घडणुको वाडत आसतना बारीक सारीक अपघातांचे सत्र चालूच आसा। आसगांवां एकाच सुवातेर 2 अपघात। सगळ्या गाडयांचे ड्रायव्हर पर्यटक। फोंडा कुर्टी कार आनी दुचाकीच्या अपघातांत एकलो गंभीर जखमी। पर्रा कलंगुटे रुटार कदंबा रस्त्या भायर गेली सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना। पळयात हो घडणुक्यो। एका वटेन राज्यांत मोठ्या अपघातांनी लोकांक मरण येवपाच्यो घडणुको चालू आसतना विंगड सुवातींनी हेर बारीक सारीक अपघातूय घडत आसात। सोमारा फातोडेर आसगांव हणजूण वाठारांत थार जीप आनी 4 चाकी मदीं अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 गाडयो ह्यो रेंट कार। 2 गाडयेंतले पर्यटक ड्रायव्हर सोरो पिवन गाडी चलयताले म्हणून थळावे बायलेन सांगलें। अपघातांत रस्ते कुशीकचो दुरीगूय काबार। अजापाची गजाल म्हळ्यार परत हेच सुवातेर आनीक एक पर्यटक कार हाडून दुर्गाक मोकली। गाडयेंत घोव आनी बायल पर्यटक आशिल्लीं। पोलिसांनी एकाच सुवातेर जाल्ले हे 2 अपघातांचो पंचनामो केलो। आवाज येवन आमी भायर सरली। आवाज येयलो
इतले इतले टाय कवता तें इतले टाय जाले ती सामकी गाडी सामकी दुर्गाची इतले मोडा सगळो कोण मेलो मग खरेंच तुका सांगू पूण हांवें चिंतून आनी ओले चलोवन लोकांक त्रास हे भायले लोक येवन आं कोण फायदे आनी फाटल्यान दुसरी गाडी आनी सकाळी आनी एक हें जालें ऍक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जाला आनी ते सांगता इतली आपूण तेका पळयतालो म्हूण एक्सिडेंट तें न्हू तें बरेंच मारला तेंय हाडले दिसता टायट हे सगळे पियोन दोन्ही ऍक्सिडेंट जाले ते सगळ्यात पियोन पियोन आसले. हांव सांगता ते हांवें राती पोलीस हाडलो ते हे कॉम्प्रोमायज करूंक सोदिना मागीर तेणी ओके म्हणला मागीर पुलीस येयले राती. होय पुलीस येयन ओके. दोन गाडी पुलीस येयली दोन गाडयो पुलीस येयले. तेका घेवन गेला फोंडे कुर्टी कोपरवाडा जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या आनीक एका अपघातांत दुचाकी चालक वासुदेव जल्मी गंभीर जखमी. ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. सध्या मी असा फोंडा बेळगाव हायवेचेर कोपरवाडा जंक्शनाचेर आज सकाळी 10:15 वरांच्या सुमाराक एक ॲक्सिडेंट जाला. एक अर्टिगा कार जी फोंडेच्यान बेळगाव सायडीक वताली खांडेपारा सायडीक आनी दुसरो आसा तो एक 2 व्हिलर वालो तो रावटी मर्क फॅक्टरी उरता हांगसरलो तेजें नांव वासुदेव जल्मी. तो फोंडेच्यान येतालो आनी हांगाचे मिडियन जे आसा तो हांगसरल्यान टर्न मारून परत फोंडा वचपाचे तयारेन नाशिल्लो. फाटल्यान अर्टिगा आशिल्ली तेणें ताका वाचोवपाचो पुरेपूर प्रयत्न केलो आनी स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान घडये खातीर शक्य जालें ना. तो वासुदेव जल्मी जो आसा तो सध्या आतां गंभीर जखमी जाला. तेजेर तकलेक मार बसला. ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या दाखल केल्लो आसा. तेजेर उपचार चालू आसा. तुमी हांगा फाटल्यान पळयता हांगा पुलीस सध्या पंचनामा करप चालू आसा. टोईंग व्हॅनी जी आसा गाडी व्हरपाक. हे कोपरवाडा जंक्शन जें आसा तें खूब किराकूळ जंक्शन आसा. हेज्या पयलीं हांगा बारीक मोठे एक्सिडेंट घडलेले आसा. सो हांगाचे मिडियन जे आसा ते हांगा सामके धोकादायक. थळाव्या लोकांनी हांगा मिडियनची सोय नाशिल्ली. थळाव्या लोकांनी तांकां हांगा व्हडलो वळसो घेवचो पडटा म्हणून मिडियन हांगा मुद्दम जावन स्वता जावन खणोन डिवायडर खणोन मिडियन घेतलेले आसा. सद्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा हांगा कितें तरी बंदोबस्त पुलीस बंदोबस्त दवरचो जावं कितें तरी आनी एक प्रोविजन करचें सो दॅट फुडें हांगा आनी अपघात जावचे न्हू. चवथो अपघात कदंबाचो. पर्रा कळंगूट रस्त्याचेर कदंबा बसीच्या ड्रायव्हरांचो कंट्रोल गेलो आनी बस रस्त्या भायर गेली. सुदैवान जिवीत हानी वा कोण जखमी जावंक ना. सकाळी 5:30 वराक आमी म्हापशेच्यान कलंगूट येताले तेन्ना ते स्पीड ब्रेकर धाकटे रेग्युलर आसा तेजेर गाडी स्पीड जाली आनी स्टेरींग लॉक जावन गाडी भायर पडली. कोणाक इंजरी आहे हितून? हां इंजरी कोणाक काय जालें कितके जाणांक? 7 पॅसेंजर टोटल कितले आसले? 7 पॅसेंजर लागला पॅसेंजरांक? कोणाकूच काय कोण पॅसेंजर आसले? भुरगीं जाणटी जाणटी सगळी जाणटी आसले. आनी तूं खंयसून वयताले? म्हापशेच्यान कलंगूट म्हापशेच्यान कलंगूट वयताले. ऍक्सिडेंट कितल्यांक हो? 6:45 वराक 6:45 मागीर कितें जालें थंयसून येताना? थंयसून येताना एकटो पॅसेंजर थंय रावल्लो. ओके बस स्टॉपाक? एकदम हांगा हो बस स्टॉप हय हांगा रावल्लो. तेणी एकदम म्हाका दिसता तेणी एकदम हात दाखयलो गाडी म्हणजे एकदम ब्रेक मारलो तो गाडी रेग्युलरसाचेर स्पीड जावन स्टेरिंगाचेर कंट्रोल सुटलो. कंट्रोल सुटलो. ओके फाटल्यान फुडल्यान कितें आनी गाडयो आसल्यो? ना गाडी बसून कांयच नासली. हितून इंजरी कोणाक काय ना न्हू? आतां ड्रायव्हर खंय? ड्रायव्हराक म्हापसा पयला. म्हापसा पुलीस स्टेशनार पयला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उमेदवारी अर्ज भरपाचेर भाजप काँग्रेस आणि आरजीचे थारले. भाजप उमेदवार फाल्यां मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतात. काँग्रेसीन बुधवारा रामनमीचो मुहूर्त धरला. आरजीवाले 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरतात. हो सप्तक उमेदवारी अर्ज भरपाच्या दबाज्याचो थारपाचो. लोकसभा वेंचणूक 7 मायाक, मतमेजणी 10 मायाक. आता लगबग उमेदवारी अर्ज भरपाची. गोंयांत भाजपा, काँग्रेस आणि आरजीच्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज भरपाचे दीस थारले. फाल्यां मंगळारा भाजपाचे श्रीपाद नाईक आणि पल्लवी धेंपो अर्ज भरतात. काँग्रेसीन बुधवारा रामनमीचो मुहूर्त धरला. रामनमीच्या मुहूर्तार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस उमेदवारी अर्ज भरतले. जाल्यार आरजीचो मनोज परब आणि रुबर्ट परेरा 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरतात. 16 तारीख आमचे नॉमिनेशन फायली. उत्तर गोंयचे 12:30 आणि दक्षिण गोंयची सकाळी 11 मडगांव दक्षिणेक. काँग्रेस पक्षाचे जे नॉमिनेटेड उमेदवार जे आसा दोनूय उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय हांचे नॉमिनेशन आमी रामनमीच्या शुभ दिसा करतले. सकाळच्या 11 वरांचेर दक्षिण गोंयचो आमचो कॅन्डिडेट उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हो पयली आपलो अर्ज घालतलो. ताच्या उपरांत उत्तर गोंयचो आमचो
कॅन्डिडेट ॲडव्होकेट रमाकांत खलप वो 12:30 आपले अर्ज थंय पणजे फायल करतलो. आमचो जो ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा. आमची 3 कंडिशनां. ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता, ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा. ह्याक फाल्यां तुमचें नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले. आमी 18 तारीख भरपाचें आसा. मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा, म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन. फाल्यां नॉमिनेशन भरलें सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें जो आमकां रिप्लाय दिवपाचो, कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा. 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. ल्हानशा गोंयांत लोकसभे खातीर आतां मेरेन तरी 6 उमेदवार मैदानात आसात. घडये ऐन वेळार 1-2 हौशे गवशे अर्ज भरपाक शकतात. 22 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस. एकदा काय उमेदवारी अर्ज भरले काय हे अधिकृत उमेदवार थारतले. मागीर नेट वेंचणुकेचो निकाला मेरेन राजकीय रणधुमाळी गोंया सयत पुराय देशात सुरू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इंडिया अलायन्सा वांगडा सीट शेअरिंग करपाक तयार आसा. मात त्या खातीर म्हादयचें संरक्षण, बिगर गोंयकारांच्या बेकायदेशीर घरा आड कारवाय तशेंच पोगो बील मान्य करप ह्यो आमच्यो 3 अटी इंडी अलायन्सान मान्य करपाक जाय अशी अट आरजीपीन दवरल्या. 20 एप्रील मेरेन ह्यो अटी मान्य आसा काय ना ते इंडी अलायन्सान स्पश्ट करचे अशें मनोज परबान म्हटलां. आमचो जो ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा. आमची 3 कंडिशनां. ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता, ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा. ह्याक फाल्यां तुमचें नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले. आमी 18 तारीख भरपाचें आसा. मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा, म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन. फाल्यां नॉमिनेशन भरलें सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें जो आमकां रिप्लाय दिवपाचो, कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा. 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. जी म्हादयचेर जो कलसा बंडुरा जो प्रोजेक्ट कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला, आमी आमचे कंडिशन पयले. काँग्रेसीन एज अ काँग्रेस पार्टी, नॅशनल काँग्रेस पार्टी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपले जे न्यायपत्र तेंच्यांनी काडला भितर हो एक एडेड पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली. हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रान घालपाक जाय, नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय, नॉट इन गोवा. दुसरे जे आमचे कंडिशन आहा ते कंडिशन आसा काँग्रेसीन हे तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचे, नॉट नॅशनल, स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचे. डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स, बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कॉमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचे पडटले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण. 5 वर्सां गोंयान रावता तो, 10 वर्सां रावता तो, आयजूच ट्रेनीन देवला तो, आयजूच फ्लायटान देवला, बसीन देवला तो, 30 वर्साचो, 40 वर्साचो, 50 वर्साचो, काय 1961 पयलींचो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, गोंयकार कोण. आमचे पोगो बील तांकां एक्सेप्ट करचे पडटले आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां. जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बील आमचें मान्य ना, तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हे डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. इंडी अलायन्सान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यो 3 मागण्यो अमान्य केला. तशेंच आरजीपी म्हटल्यार भाजपाचे ट्रॅप. आमी ह्या ट्रॅपात फसचे ना अशें इंडी अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलां. म्हादय तंटो लवाद काँग्रेसीच्या सरकारा वेळारूच स्थापन जाल्ले जाल्यार पोगो बील विधानसभेतूच भायर मारला. इंडी अलायन्साच्या फातोर्डा जाल्ल्या बसकेत हे विधान गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरे तशेंच इंडी अलायन्साच्या हेर फुडाऱ्यांनी केलां. Don't want to fall in any trap of BJP. I think I don't want to talk much on that. जे ताणें 3 प्रश्न कितें घातल्यात ते म्हाका दिसता पोगो बील म्हणटा तें ऑलरेडी डेड जालां, तें भायर उडयलां. दुसरें म्हादय बद्दल काँग्रेस पक्ष हो सदांच लढत आसा.
म्हादय जागोर म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात डिस्प्यूट ट्रिब्युनल म्हणतो आम्ही केल्लो. सो ताजेर आमकां सांगपाची गरज ना. पुराय गोंयच्या जनतेक काँग्रेस पक्षाची कितें भुमिका आशिल्ली म्हादयचेर हें खबर आहा, स्पश्ट आहा. आनी तिसरें, हांगा जितले आमी पॉलिटिकल पार्टीज बसल्यात, काँग्रेस पक्ष, आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड, एनसीपी, शिवसेना, म्हाका दिसना की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी, कित्याक आमी सगळे जाण वी फॉलो द रूल ऑफ द लॉ. आनी जें कितें करपाक जाय ते वी वील नॉट एनकरेज एनी इरेग्युलरिटी. सो दीस जी ट्रैप आसा दैट वी डोंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रैप. आज डिसीजन लेने के बारे में उन्होंने पहल करना चाहिए. जब हमारे उसमें आएगा तो उसको हम डिसीजन लेंगे. लेकिन आज जिनको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, जो कि बीजेपी है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी है, उनके और इजारा जाता है. क्या करना चाहिए उन्होंने उस बात की बात के सामने रखना चाहिए जो भी बताई है. हम जब गवर्नमेंट में आएंगे जरूर गोवा की जो भी बात है वही हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद करेंगे. आज के इसमें हरमलातल्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या विशयाचेर सोमारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. 216 बेकायदेशीर बांदकामांतली 53 आस्थापनां बंद करपाची नोटीस पंचायतीन काडल्या. तशेंच 125 बांदकामां मोडपा विशीं थाराव घेतिल्लो आसा. 88 बांदकामां मातये भरवण करपाची ऑर्डर काडल्या. उरिल्ल्या बांदकामां विशीं फुडल्या 15 दिसांत निर्णय घेतले अशें हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगलें. ह्या विशीं ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम कितें म्हणटात तें पळोवया. As far as that main structure which was constructed by that Kandahari is concerned, that structure is completely demolished now. That party is supposed to file a compliance report by 19th, and his lawyer told the court that they will file a compliance report by 19th. His statement that they have demolished the entire structure was accepted by the court, and then a compliance report will be filed by 19th. He said that there are some debris which are lying there that will be removed. As far as the structures of the ex-sarpanch are concerned, he also filed a compliance report today to say that 10 temporary structures which he had illegally constructed have been removed, and it has been checked also by us and it is found to be removed. The rest of the structures are concerned, the panchayat has filed some affidavit saying that what action they have taken. Panchayat has issued some show cause notices, etc. That the matter is kept now on this count as to panchayat should disclose to the court as to what further steps they have taken. 2060 मेरेन भारत देश कार्बन विरयत करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरल्या. तशेंच ह्या विशीं 2014 सावन काम लेगीत सुरू केलां. ह्या खातीर भाजपा हेर पक्षाची कॉपी भाजपा मारिना. जे हेरांक कॉपी करतात तांची कितें गत जाता तें सगळ्या मुखार आसा अशें विधान भाजपाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान केलां. आम आदमी पार्टीक खरें कॉपी संदर्भात कांय उलोवपाची गरज ना. कांय दिसांनी प्रायम मिनिस्टरान ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात 2014 पासून कामाक सुरवात केली. आणि ग्रीन एनर्जीच्यान आमचो देश जो आसा हे ग्रीन एनर्जी हे आमी म्हणनात, आमचो सरकारूय म्हणनात, जाल्यार जग म्हणटा की ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात आमच्या सरकारांनी पावलां मारली आनी काम केलां पळयली. हें काम खूब व्हडलें आसा. आनी म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की बाय 2060 हे ग्रीन एनर्जी म्हणजे कार्बन फ्री कंट्री अशा पद्दतीचें आमचें जें मिशन आसा तें आमी कंप्लीट करतले. आनी म्हणून त्या नदरेंतल्यानूच खरें म्हणजे हें काम चालू आसा. हेजे खातीर कोणाची कॉपी मारपाची आमकां गरज ना. जे कॉपी मारतात त्यांची कितें परिस्थिती जाल्या ती तुम्ही पळयल्या जाता. गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडप्या आड राज्य सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान समाधान व्यक्त केलां. ह्यान फुडें दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी रेवे खातीर आवश्यक परवानो आसा काय ना ताची खरपणान तपासणी जातली. तशेंच प्रत्येक शिमेच्या एंट्री पॉयंटांचेर हो परवानो दाखोवप सक्तीचे आसतले. बेकायदेशीर रेवेची याचिका न्यायालयान निकालांत काडल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. Court has satisfied itself that the order of the High Court of banning all illegal sand mining has been complied with. Secondly, certain precautions which the DMG, the government has taken for preventing this illegal mining, we have placed it on the record and the court has also expressed satisfaction. Today they have said that as far as the sand that is coming from outside the state, at the entry at every border, wherever these trucks enter, the permit given by the other states authorities, means the authorities of the other states which permit transportation of ore into Goa, that permit also will have to be shown to the person who is checking at the border. So this is something new which has been done today. Thirdly, as far as other issues are concerned, like monitoring of the illegal sand mining, police action, then the
emergency number which is provided, that will continue now. Whenever there is an issue, you can contact at this number on a WhatsApp, and there are nodal officers etc. who will take action. So today the High Court has disposed of this petition, and as far as this issue is concerned, presently it is closed in the High Court. So there was Filed an affidavit long time back disclosing that most of these canoes are destroyed. Very few are left to be destroyed because what happens is some of them are of plastic etc. So it's difficult to destroy them. But they are of such a condition that they can't be used also. The court asked us whether the government can use these canoes. But we said that they are not worth using, so that court also has not said much about it. But the affidavits are satisfactory, and the court has accepted those affidavits. सोमारा कुडचड्या वाठारात सिवेरेजीचे काम सुरू असताना उदका पायपलायन फुटली. उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले. सध्या ह्या वाठारात उदकाची पुरवण बंद केला. देखून बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केला. कुडचड्यार शिवरेजीचें काम चालू असल्या कारणान खड्डे मारपाचें काम चालूच आसा. स्पेशली मार्केट एरियाक खड्डे मारपाचें काम चालू असल्या कारणान जे स्थानीक लोक आसात तशेंच बाजारांत येवपी वचपी लोक आसात तांकां हेजो त्रास सहन करपाक लागता. तशेंच स्पेशली आमी पळोवपाक गेल्यार जे 4 व्हिलर घेवन येतात बाजारांत ह्या कामाक वयतात ते एक सायडीर रस्तो खणून आसल्या कारणान ट्राफीक जाम जाता. ते खातीर तांचो टायम जो आसा तो वेस्ट जाता. आनी आयज पोलीस स्टेशन जें आसा कुडचडे तेजे मुखार खंय तरी नवीन JCBतल्यान खड्डो मारता आसतना तो JCBचे दात आसात ते पायपलायनीक जे मेन पायपलायन आसली वॉटर सप्लायची तिका लागल्या कारणान पायपलायन फुटली आनी कितलेशेच हजारांनी लिटर जे आसा ते वाया गेल्ले आसा. आनी तशें तो वॉटर सप्लाय आसलेले हॉटेलांनी या बिल्डिंगांनी या खंयच्या शॉपांनी तो खंय तरी थप्प जाल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा की अशी चूक जी आसा ही परत घडची न्हू जेणे लोकांक त्रास जाता आनी जाता तितले बेगीन रिपेर करची. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात खाजगी वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपा खातीर नेटान यत्न करतात खंय. सरकाराच्या ह्या यत्नाक विरोध करपी निवेदन काँग्रेसीन हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेंद्र बोरकाराक दिले. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केला. हे फाटल्यान जे आसा ते डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशियो म्हणून ताका तेजी वळख आसा खूब वर्सांची शेंकड्यांची. ते प्रायवेटायजेशन करपाक जो सरकार सोदता ताचेर आमी 2020 फेब्रुवारी 2020 पयलीं सुनावणी म्हणजे मेमोरंडम दिल्लो चीफ मिनिस्टर. उपरांत ते थंड पडले. ऑफकोर्स लोकल MLA आमचे लोकल MLA ताणें बी आवाज काडले. दसऱ्याच्या दिसाक हेल्थ मिनिस्टरान हांगा मडगांव सांगलें की प्रायवेटायजेशन जावचें ना. उपरांत 2023 एप्रील 2023 तो विषय वयर सरलो की इट इज गोईंग फॉर प्रायवेटायजेशन. प्रायवेटायजेशन म्हणल्यार कितें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज ते एटॅच हॉस्पिटल म्हणल्यार हे रेडीमेड हॉस्पिटल सगळ्यांक तयार जाल्ले. जशी काय एक गाडी हाडून दवरली सरकारान घेतली आनी ड्रायव्हर मागीर कोणाकूय हाडून बसयलो तेन्ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक एन्टायटलमेंट आसता की आपली ओन मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करतली. जशी बेळगांवान जाल्यार कारवारान जाल्यार आनी तशें गव्हर्मेंट कित्याक करना आनी कांय मुद्दे आमी उठयल्ले ते जाल्यार रिइटरेट करून परते मेमोरंडम थ्रू द मेडिकल सुपरिटेंडंटाक दिला. इतलेंच सांगपाक की तुमी जर प्रायवेटायज करूंकच सोदता जाल्यार ताजेर ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. सामकें म्हणजे मेट्टाक आनी लोकांक कळपाक जाय वॉट इज द एडवांटेज. कित्याक हें इन्स्टिट्यूशन एक हेरिटेज इन्स्टिट्यूशन तें जर फाल्यां प्रायवेटायज केलें तर हेल्थ कॅर कॉस्ट जो आसा पब्लिकेचेर सामान्य मनशाचेर तो कित्याक कसो वाडचो ना हें तुमी दाखोवपाक जाय. तुमी भितरल्या भितर करता पळय दॅट इज रॉंग. आनी आतां इलेक्शनाचे दीस इलेक्शन हांगा जाता म्हणसर हें सगळें सामकें म्हणजे ताजेर शिक्को हें मारतले आनी क्लियर करून उडयतले अशी भिरांत आसा. म्हणून परत एक मेमोरंडम दिला. कांय डॉक्युमेंटूय मागल्या अंडर RTI. इतलेंच आमी मेडिकल सुपरिटेंडंटाक सांगून आयले. मडगांव आता पुराय स्क्रॅप यार्ड जाला आणि हाका थळावो आमदार दिगंबर कामत जबाबदार आसा. आपणे फातोर्डाची सर्वांगीण उदरगत केला. दिगंबर कामत जर फातोर्डा आयलो जाल्यार तो फातोर्डाचे मोती डोंगर करून उडयतलो असो तोमणो विजय सरदेसाय हाणें दिगंबर कामतीक मारला. 70 वर्सांचे पेशन येवपाक लागलें. कसलें तें पेशनेट सर. दिगंबरान पयलें मडगांव कितें केलें तेन्ना पळोवचें. मडगांव इज कॉलेप्सिंग. मडगांव इज बिकम अ मेगा स्क्रॅप यार्ड. फातोर्डान प्लेन डेव्हलपमेंट जाता आनी थंय दिगंबर जर आयलो जाल्यार थंय कितें भलतेंच जावंक शकता. आमकां मडगांवचो मोतीडोंगर मॉडल कसोच फातोर्डार तेंकपाक वचूं नाका. वी जस्ट वी वॉन्ट टू कीप हिम अनटचेबल.
तो थंय येता म्हाका खबर ना वेदर ही वॉन्ट्स द BJP कॅन्डिडेट टू वीन ऑर टू लूज खरें ताजें कितें आहा तें सो तातूंत म्हाका दिसता बरें लागना तेजें गणीत दिगंबर कामत वॉज रिस्पॉन्सिबल to bring in certain projects which would have finished our entry of the city, like a truck terminus. Either older truck terminal, you would have started a social deal, हो project ताजो brain child आशिल्लो. असले project आमी आडायल्या गेले 15 वर्सां आनी तो आनी दामो म्हणून जॉयंट वेंचर project हाडिल्ले लोकांची जमनी 5 रुपयान स्क्वेअर मिटर एक्वायर केल्ल्यो आनी ताजेर सगळे आपले लोकांक आतां एक मास्टर प्लॅन हाडिल्लो जो मास्टर प्लॅन लोकांक दाखोवंकूच ना म्हणून हांव लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी हांवें पळोवंक ना मास्टर प्लॅन आनी दिगंबर प्लॅन करता मागीर दीस इज अ रियल इस्टेट कंप्लीट फ्रॉड वीच हे प्लॅन. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. म्हळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतोय. काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक वर्तमानपत्र हे वर्तमानपत्र घरी यायचे आणि तेव्हापासून मराठी वाचनाची गोडी गोमंतकने लावली. गोमंतक गोव्याची जी सांस्कृतिक